सगळीच पंचायत सगळी पंच मेंबर सगळी कमिटी त्याच्यावर आसा आणि हे बरें काम आसा जे आमी 2024 आता आम्ही सुरुवात केली आसा। कालूय एक कामाची सुरुवात झाली आसा, ते सुद्धा बरें कामूच असल्या आमच्या गांवा खातीर ते सरपंच सांगल्यान हेही कामूच जातले आणि आम्ही सगळी त्याच्या बरोबर आसतली आमदारा बरोबर बऱ्या कामा खातीर ताका सगळीच आमचो सपोर्ट आसतलो। आयज आमी हांगासर आमचे सर्वे डिपार्टमेंटांतले आर्किटेक्ट आमचो येयलेलो हांगासर आणि तशेंच फिशरीज डिपार्टमेंटांतल्यान ऑफिसर्स येयलेले। हांगा जे आमचे फिश मार्केट आहा मांद्रे ते खूप वायट परिस्थिती आसा, म्हणजे लिकेज जाता, नुस्तेकारां सुद्दां भितर बसनात, हांगासर रस्त्यार बसचें पडटा। फाटल्या दिसांनी आमचो फिशरीज मिनिस्टरूय येयलेलो, तेणी इन्स्पेक्शन केलें आणि आमच्या वांगडा पंचायत बॉडी आसलेली आणि ते पंचायत तेन्ना डिसायड केलेले की हो डेमोलिश करचो म्हणून। सो आयज ते फक्त इन्स्पेक्शनाक येयलेले कशे भाशेन आमी फिश मार्केट बसूं शकतले, कित्याक आमी ऑलरेडी ह्या बजेटान घेतला आमच्या मांद्रे फिश मार्केट आणि बेगिनात बेगीन हे कामूय सुरवात करपाक जाय, कित्याक आमी पळयतात आयज सगळीं नुस्तेकारां रस्त्यार बसतात, कित्याक हांगा बसपाक सारकें प्रोविजन ना। सो आमी प्रॉपर मॉडर्न भाशेन ह्यो फिश मार्केट तांकां बांदून दिवंक सोदता, जेणे करून सगळे फॅसिलिटीज आसतले, स्टोर रूम आसतलो, कोल्ड स्टोरेज आसतलें, म्हणजे नुस्तें कोणाचें उरता जाल्यार थंय कोल्ड स्टोरेजान दवरूंक मेळटलें। अशें सगळे नवीन पद्दतीन सगळे प्रोविजन करून आमी मांद्रे खातीर दिवंक सोदतात। सो ताका लागून आयज पंचायत बॉडी आहा, सो आतां फक्त हे आतां डेमोलिश करप की कितें करप ते तेंचे डिसिजन आहा, ते मिटिंगेन डिस्कस करून रेजोल्युशन घेतलो। पूण आमी इतलेंच लक्षांत दवरया की हांगासर एक बऱ्या पैकी फिश मार्केट बांदचें हे आमचें इंटेंशन आहा आणि ते डेफिनेटली आमी पंचायतीच्या सपोर्टान हे 100% करून घेतले। आता फिश मार्केट बांदता जे नुस्तें विकता त्या लोकांक आणि जे खरे नुस्तें मारपी आसता तांकां शेडी जाय बीच लायनी, ते शेडी बी ना, तेचे काय मिनिस्टरानूय फाटल्यान सांगलेले की फुडल्या वर्सा बेगीन हय ऑलरेडी 2 सायडी आमी इन्स्पेक्ट केल्लेले, एक आशवे केल्लेले, आशवे रोबोटा वांगडा पंच मेंबर आहा, आशवे केल्लेले थंयसर ते फिशरीज डिपार्टमेंटाचे अंडर घेयना, ते MLA लेड फंडाचे अंडर ते शेड घेता। वेरेज फिशरीज डिपार्टमेंटान केरीचो प्रोजेक्ट आहा, फिशींग विलेज म्हणून हे केलाय, तो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट आणि तो ऑलरेडी सेंट्रल गव्हर्मेंटाक पुटअप केल्लो आहा। म्हाका दिसता ते 2 प्रोजेक्ट आहा सेंट्रल गव्हर्मेंटा फंडांतल्यान। तो आमचो एक केरी घेतला, मांद्रे मतदारसंघात केरी घेतला, तर बऱ्या पैकी तांकां स्टोर रूम, शेड, म्हणजे नेट जाळी दवरपाक जागो, पार्किंग करपाक, म्हणजे तेंचे होडयो दवरपाक जागो, हे बऱ्या पैकी प्लॅनिंग केल्लें आहा। ऑलरेडी एप्रुवल सेंट्रलाचें येयले पण ते कामूय सुरवात जातलें।